नमस्कार. आयच्या या आमच्या डेली अपडेटी भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूप घडामोडी घडल्यात. मेजर कॅबिनेट झाली, मेजर कॅबिनेट ब्रिफिंग्स जाल्यात. दनपारां आता बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची मीटिंग जाल्या विधानसभेच्या. आणि त्याच बरोबर गोंयभरची परिस्थिती आणि कांय मेजर डिसिजन्स किती जालें फाटल्या 24 वरां भितर ताजेर आमी नदर मारतले. कितें चल्लां गोंयभर सध्या ताजेर आमी नदर मारतले. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, जे सकाळीं कॅबिनेट ब्रिफिंगाकय आशिल्ले. आतांच बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीची मीटिंग सोंपल्या. कितें जालें थंय, दोनींचो सारांश कितें जाणून घेवया लौकिका कडच्यान. लौकीक कितें जालां? प्रमोद, सकाळी पयलीं कॅबिनेट जाली. कॅबिनेट मिटिंगे व्हडली मेजर अशी डिसिजन नासली. थोडी बिल्स आसली भितर, बारीक बारीक एक्सपोज फॅक्टो अप्रुवल्स आसली. मागीर थोडी पयशांची अप्रुवल आसली. कोविडाचे बील आसले, कितें सामान घेवपाचें आसलें 60 लाखाचे बील, बारीक बारीक हें आसली. तितून आमी कोविडाचेर क्वेश्चन करून डिटेल्स घेतले सीएमा कडल्यान. पयलीं आमी तांकां विचारलें क्लेफाची परिस्थिती कितें आसा. आमदार तें जालें आयसीयूंतल्यान ते भायर सरले आनी ते ऑक्सिजन मास्क आहा तेंकां, पण तेंची मातशी विकनेस आहा तेंकां, पण ते आयसीयूंतल्यान तेंकां भायर काडून दुसऱ्या वार्डान घातल्या. मागीर आमी तेंकां विचारलें सगळे ऑल ओव्हर इंडियाक जे प्रोसिजर फॉलो करतात एसिम्टोमॅटीक पेशंटाक लागून, म्हणजे तेंकां जर घरा कडेन जर स्वताचे बेडरूम बरे आहा, म्हणजे सेपरेट आयसोलेशनान रावपाक शकता, घरा कडेन तशी फॅसिलिटी आहा जाल्यार कोणी जर घरा कडेन रावपाचे डिसिजन घेता जाल्यार ताका परमिशन दिवपाचें. पण ताका एक प्रोसिजर आसतलो, ऑनलायन तेणी अप्लाय करचें पडटलें कलेक्टरा कडेन की आपूण पॉझिटिव्ह सांपडला आनी आपणाक घरा कडेन बरी फॅसिलिटी मेळटा, आपूण फॅमिली कुशीक म्हणजे फॅमिलीक भितर मिक्स जायनासतना एक सेपरेट एका रुमान रावपाची फॅसिलिटी आपल्या कडेन. हे सगळें चेक केल्या उपरांत ताका तें परमिशन मेळटलें घरा कडेन कोवीड केअर सेंटर कसो रावपाचो घरात कडेन आपल्या. आनी हितून फायदो एक लौकीक गो अहेड. पर्टिक्युलर टायमाकूच येता. घरा कडेन सगळ्यो गजाली बरे तरेन मेळपाक शकता आनी तेची रिकवरी फास्ट जातली मागीर. सो हे फक्त आतां ऑप्शनल दवरला, म्हणजे अशें न्हू की गव्हर्मेंट पॉझिटिव्ह सांपडला तूं घरांत चल्लें म्हणून धाडचो ना. ते पेशंटाक डिसायड करचें पडटलें आपल्याक कितें करपाक जाय तें. अशें हे जर प्रॅक्टीस तेंच्यांनी स्टार्ट केली जाल्यार गव्हर्मेंट मशिनरीचो जो प्रेशर येता तो ऑटोमॅटिकली देंवतलो आनी गव्हर्मेंटाक आनी मातशें लक्ष दुसरे कडेन घालपाक मेळटलें. हे जालें कॅबिनेटाचे. दुसरे आतां 4 सुमार बीएससी मिटींग जाली, बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी, गोवा असेंब्लीची कमिटी, तेजी मिटींग. सो त्या मिटिंगेक ऑपोजिशनाचे वांगडे आसता, ऑपोजिशन लिडर आसता, रुलिंगातले मिनिस्टर आसता, सीएम आसता, स्पीकर आसता. तितून बिझनेस ठरता की ह्या असेंब्ली सेशनाक कितें जातलें. हरशी हितून म्हणजे जर 15 दिसाची असेंब्ली आहा जाल्यार 15 दिसाचो बिझनेस ह्या मिटिंगेक डिस्कस जाता. आतां हे फावटी एकूच दिसाची असेंब्ली आशिल्ल्यान इम्पॉर्टंट आसली की बाबा एका दिसांनी कितें घेतलें. सो तेंचें ठरलां, तेंच्यांनी एक जे वादग्रस्त बील येवपाचे आसले पंचायती राज कायद्यातले अमेंडमेंट, जे ऑक्युपन्सीचे थोडे अधिकार म्हणजे चेक करपाचे अधिकार बीडीओ कडेन दिवपाचे ते अमेंडमेंट आसले. आनी थोडे पंचायतीन ते तेंच्यांनी म्हटलां की ह्या असेंब्लीक घेवचें ना अशें डिसिजन घेतलां. तेंका असेंब्लीन वाद नाका आसतलो. पण आमी रोखडेच माविन गुदिनो हांगासर आसले, ते लेजिस्लेचर अफेर्स मिनिस्टर्स ते ह्या मिटिंगेक आसता. तेंच्यांनी सांगलें की आमी हे असेंब्लीन घेवचे ना, पण आमी ऑर्डिनन्स काडून ते चालीक लायतले म्हणून. दुसरे विजय मेळ्ळे आमकां, सुदीन ढवळीकार मेळ्ळे आनी दिगंबर मेळ्ळे. विजयान पयलीं डिमांड केलो की व्हर्च्युअल असेंब्ली आसपाक जाय म्हणून. तेणें एलिगेशन केलां की तिंकां खुबश्यो गजाली फास्ट एके दिसाची असेंब्ली अप्रूव करपाक मेळपाक जाय, किंवां कांय डिस्कशन जायनासतना. तेणी डिमांड केल्लो की बजेट रिसेट करपाक जाय म्हणून पयलीं. तो तेजो मान्य जालो ना. गव्हर्मेंटान डिसायड केलो की फूल बजेट ह्या एके दिसाच्या सेशनान हें करून घेतलें, पास करून घेतलें. ते म्हणटाले ओट ऑन अकाउंट घेवचो जाल्यार बजेट रिसेट करचें, असो डिमांड ऑपोजिशन आसलो, स्पेशली विजयाचो आसलो. दुसरे आमचे कडेन दिगंबरान एकट्यानूच हांगासर मिटिंगेक आपलो डिसेंट नोट दिला. बिझनेस जो ठरयला तेजे डिसेंट नोट, आनी तेणी सांगला म्हणजे सगळ्यांनी मागलेले, विजयानूय मागलेले आनी दिगंबरानूय मागलेले की डिस्कशनां जी कितले तरी हजार म्हणजे कितले तरी 2,500 झाडां मारपाच्या खंयच्या तरी प्रोजेक्टाक, मागीर कोविडाची परिस्थिती कितें आहा, फायनान्शियल सिच्युएशन कितें आहा, हे सगळे गजालींचेर डिस्कशनां जावपाक जाय. त्या खातीर वेळ थारोवचो त्या बिझनेस ॲडवायझरीचो डिमांड आसलो. तितून एकट्यान फक्त दिगंबरान एक रिटर्न नोट दिला की जो बिझनेस थरला तेका डिसेंट नोट आपलो की ह्यो गजाली तितून इन्क्लूड जावं जाय म्हणून. मागीर सुदीनबाब मेळ्ळे, तेजे पॉयंट तेच आसले. या थँक्स अ लॉट लौकीक. गरज पडल्यार परत येता तुजी म्हऱ्याक. हांव महेशा म्हऱ्या वता, कारण आज मेजर एसओपीस इंट्रोड्यूस जाल्यात. महेश, कितें आहा हेल्थाच्या लेवलाचेर गजाली, कितें नवीन एसओपीस लोकांच्या तकल्याक कितें वचपा जाय सध्या,
नवीन सिस्टम जी शिफ्ट ओव्हर जाता फाल्यां सावन ती कितें? एक म्हणजे आता जी लोकांक आमकां सांगलें की असिम्टमॅटीक पेशंटाक पयलीं येयल्या उपरांत ताका तर रावचें पडटलें एम्बुलन्स येयसर आनी कितें जर कोणाक जर घरा कडेन आपल्या फॅसिलिटी आसा घरा रावंक मेळटलें ताका जाय तें जेवण जाय तें तेणें करून खावपाचें आनी तशे पेशंट आसता म्हणजे आमी जे आयकलां दोतोरां कडल्यान की 2-3 दिसां भितर तो सारकें जाता फक्त तेंच्यांनी घरान आपणाक होम क्वॉरंटायन करपाचें पूण हे सगळे पेशंटाक दिसता जाल्यारूच म्हणजे गव्हर्मेंट तुका फोर्स करना हें आयज एक थरलां आनी दुसरें म्हणजे फाल्यांच्यान एक एंटीजन टेस्ट फाल्यांच्यान सुरू जावपाचे जे कोण भायरसून येता लोक त्यांच्या खातीर एंटीजन टेस्ट फाल्यांच्यान सुरू जातले आतां मेरेन पयलें की ट्रू नेट टेस्ट जातले जेणे करून तांकां 2-3 दीस क्वॉरंटायन जावचें पडटलें पूण भायरसून येता तांकां एंटीजन टेस्टाचो रिजल्ट एक्झॅक्टली हाफ एन अवर बीन लागता ताका येवपाक एंटीजन टेस्टा खातीर आतां टेस्टूय मातशे फास्ट जातले एंटीबॉडी टेस्ट तेंच्यांनी आयज पासून वास्को स्टार्ट केला ते हे सांगतलोच आमचो आनी एक व्हडली गजाल म्हणजे प्रमोद आयज ना म्हटले 27 डेथ जाले 28वी डेथ अजून कन्फर्म जायना बिकॉज ऑफ कोवीड काय कितें ती पूण पयली डेथ जाली ती 22 जुनाक जाली आनी ही आयज आमी 22 जुलयाक आसा 31 दिसा भितर आमकां आतां ना मेरेन 27 डेथ जाल्यात तरी तांकां गव्हर्मेंट आनी कितें असले दुसरी दुयेंसां बीन आसली तरी सांगली तरी नंबर खूब व्हडलो आसा वयर कित्याक ऑन एन एवरेज दिसाक एक डेथ जाता अशें आमी धरून चलचें पडटलें आमकां आनी एक म्हणजे प्रमोद हांव जर पणजेचो जेन्ना रिपोर्ट सांगता तेन्ना पणजे आमी अशें पयलें की मार्केटान जेन्ना टेस्ट केले फाटल्या दिसांनी शेनवारा त्यांचो रिपोर्ट अजून येवंक ना पूण अनऑफिशियली जे हांवें जे अशें आयकलां की मार्केटान 7 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसात आनी हांगा एक सांतिनेज बांदार एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी एक जाला म्हणजे एकच जस्ट टू क्लॅरिफाय कारण हांव दनपर जेन्ना पणजेच्या एका नागरिका कडेन उलयतालो तेन्ना तांचोय हुस्को तोच आशिल्लो की 5 दीस जाले तरी ज्यो मार्केटाक टेस्टी केल्यात ताजो रिजल्ट आयलो ना म्हण सो वॉट इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग रायट नाव दॅट 7 पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणटात आनी बानाचेर ती एकूच पॉझिटिव्ह ती कोण तरी भुरगे आसा ओके आनी एक टोंका आयज एक तांकां पॉझिटिव्ह केस सापडली सो तेंचे तो एरिया सील केलो सीसीपी मेयर कितें म्हणटा की त्याच्या वॉर्डान 2 तांकां पॉझिटिव्ह सापडले पूण मेयर म्हणटा कितें ते आपण आतां कळ्ळें म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट त्याच्या कडेन सारकें कॉर्डिनेशन जावना म्हणटा इवन रायबंदरा 2 सापडले सो पणजे सुद्दां आतां परत केसी वाडपाक लागल्यात आनी एक प्रमोद अजून 3800 सुमार आयज रिपोर्ट कालच्यान आमी पळयला की अजून येवपाचे आसा तेंचो रिजल्ट कितें तोंडा सायडीन आयज एक पॉझिटिव्ह केस सापडला प्रमोद थँक्स अ लॉट महेश म्हाका प्रमोद आनी एक गजाल हांव म्हणजे आतां एक कोवीड सोडून सांगता कोविडाचे की फाल्यां जी आयज जो लास्ट डे आशिल्लो एडमिशनाचो FYचो म्हणजे फर्स्ट रावंडाचो लास्ट डे तो वाडोवन आतां आयतार मेरेन केला कित्याक तांकां मदीं हे लागलें लॉकडावन जाल्ल्या कारणान तो आतां सगळ्यांनी नोट करपाचो की आयतार मेरेन ते ऍडमिशन ऑनलायन घेवंक शकतात भुरगीं आनी फाल्यां गोवा मायनींग मॅटर येता गोवा मायनींग मॅटर फाल्यां येता ते व्हिडिओ कॉन्फरन्स जातले फाटल्या टायमार येवपाचे आशिल्ले पूण ते जाले ना कित्याक एक्चुअली तो चीफ जस्टीस एक्चुअली तो मॅटर हियर करतलो पूण हे फावट आतां बेंच चेंज केला आनी चीफ जस्टीस हो मॅटर फाल्यां हियर करपाचे ना पूण ते थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्स बाकीचे 3 बेंचांस हियर करतले मॅटर थँक्स अ लॉट महेश हांव थंयच्यान वता वास्को आनी वास्को जालें की आमी मागीर पेडण्यां सावन काणकोण मेरेन या कित्याक विक्रम वास्कोची अपडेट ऑन ग्राउंड म्हाका दिसता मायक्रो कंटेनमेंट झोन वाडल्यात त्याच बरोबर एंटीबॉडी टेस्टिंगूय स्टार्ट जाला सो वॉट इज द फील ऑन ग्राउंड सर आता सध्याक तर वास्कोन एज वी ऑल नो कोविड केसीस चड आमची मोर्मुगांव तालुका इट इज द वर्स्ट हिट एरिया सो तातूंत भितर आमची केसीस सगळ्यान चड आहा आनी आयज काल सांजे कितें जालें एक GRB कॉलनी म्हणून आहा तातूंत भितर 950 लोक इन अराउंड 200 हाऊसेस म्हणजे इट इज लायक अ व्हेरी बीग कॉलनी आनी सगळ्यांक एक 2 रूम आसा म्हणजे एक रूम्स आर व्हेरी क्लोज म्हणजे एकट्याचे वणत दुसरे वणत जॉयंट सगळे जॉयंट लायनीन कॉलनी ती तातूंत भितर सर कितें जालें काल सडनली एक 15 केसो तांकां मेळ्ळ्यो सो मोमेंट तांकां एक 15 केसो मेळ्ळ्यो म्हणटकच तांच्यांनी इमिजिएटली ते एरियाक तांच्यांनी विमान वता विमान वचू दी तुम्ही वास्कोकार हरशी बी आमकां याद करत असतात की हे पळय एअरपोर्ट वास्को आसा एअरपोर्ट वास्को आहा म्हण बरी परत एकदा याद जाली सॉरी आता गो हेड सर ते जालें कितें की थंय सडनली 15 केसो मेळ्ळ्यो म्हणटकर थंय काल जे तांचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आमदार जे आसा मिलिंद नायक ही स्पोक टू दी गव्हर्मेंट आनी ती एरिया इज व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड आनी थंय सुमार 950 लोक एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटीन रावतात सो तांच्यांनी राती काल बॅरिकेड करून पुलिसांक हें करून ते ऑलरेडी सील केल्ले आसा
थोडे थंयचे लोकांक टेस्टिंगाकूय व्हेल्लो आसा. आतां मेरेन फिगर 15 आसा, पूण असो अंदाज येता की तातूंत भितर चड आनी केस येवंक शकता. आयज ते वाठारान अख्खे कडेन सॅनिटायझेशन जाल्लें आसा. मिटिंगेचे भायर या गो हेड या गो आनी हेड ताजेर सद्याक सॅनिटायझेशन चालू आसा आनी अशेंय आयकूंक येता की समज केसो चड वाडत दॅट एंटायर एरिया इज गोइंग टू बिकम अ कंटेनमेंट झोन. दुसरी बरी गजाल म्हणटा ती जी मच अवेटेड आमी उलयताले की एक एंटीबॉडी टेस्टिंग जावपाची आहा, ती सर आयच्यान चालू जाल्यो. म्हणजे सकाळी ते जे चिखले हॉस्पिटलाचे जे डॉक्टर आसा विशाल पिल्ले तांच्यांनी सर ते किट हाडून आयज सुमार 96 लोकांक टेस्ट केल्ले आसा. म्हणजे वॉट दे आर डुईंग नाव इज एक फॅमिलींतलो एक मनीस अशें घेवन ते जस्ट तांकां चॅक करता की तांचे वेदर दॅट फॅमिली हॅज डेव्हलप एंटीबॉडीज. सो दे आर ट्रायंग टू फायंड एन एवरेज. ह्यो टेस्ट ज्यो आसा एक सुमार 3 दीस चलतले आनी दे आर ट्रायंग टू कंप्लीट दॅट छोटा मांगूर एरिया. म्हणजे ते कंटेनमेंट झोनान एक बडा मांगूर एरिया आसा आनी एक छोटा मांगूर एरिया आसा. ते छोटा मांगूर एरिया जी आसा ती आज सध्या तांच्यानी टेस्ट केल्ली आसा. बडा मांगूर एरिया आसा ती ताच्या फुडें ते टेस्ट करतले. दे कॅनॉट डू सायमल्टेनियस टेस्ट बिकॉज तांचें म्हणणें आसा की वन बाय वन ते एरिया क्लियर करून एक 7 ते 10 दिसां भितर निकाल काडटले की कितले लोक पॉझिटिव्ह आसा आनी कितले ना. या थँक्स लॉट विक्रम. पळय हांवें विमानाचो आवाज पुराय वचपाक दिलो, कांयच टेन्शन ना. वील कम बॅक टू यू इफ रिक्वायर्ड. हांव आतां पेडण्या सावन स्टार्ट करता. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, पेडणेची अपडेट कितें? सर पेडण्याचे अपडेट म्हटल्यार सर कोविड स्वॅब सेंटर जे केल्ले पेडण्या त्याच्या खातीर काही लोकांचं अपोजिशन आसा. दुसरें म्हटल्यार सर जे 8 PM to 6 AM जे सरकारान जनता कर्फ्यू हे केल्ले, काही आता दुकान ज्या 8 उपरांत म्हणजे 9:30-10 मेरेन दुकानां दिसतात. जर ज्यांना आता आगारवाडा किंवा मांद्रे मोर्जी ह्या वाठारांतले जर लोकलान पोलिसांक कॉन्टॅक्ट केले, पोलीस पावना म्हणून त्यांचे लोकांचे असं हे आसा. आणि तिसरी म्हणजे सर कोविड आयज एका दिसाक 7 केस मेळ्ळ्या सर. हरमला 4, पेडणे 2 आणि विरनोडा 1. टोटल आता मेरेन सर 72 केसेस मेळ्ळ्या सर. आणि एक गजाल मेन म्हणजे सर हे कोविडच्या काळाने लाईट बिल आणि नळाचे बिल एकदम 800चे असलेले त्यांचे 1400 आयल्या आणि त्यांचे 114 दिसाचे 500 अमाऊंट आहे नळाचे बिल सर. तर 45 दिसाचे आता 6,000 रुपये बिल आयलेले आसा. त्याच्या खातीर सरकारान खंय तरी लक्ष घालचे अशे लोकांचे मागणी आसा. थँक्स लॉट मकबूल. आय थिंक हो इम्पॉर्टंट विषय इतल्याच खातीर आहा की हे बिलाची कोफुसांव म्हाका खूब कडेन जालां. खूब फावटी सरकार सांगता की बिकॉज 3 म्हयन्यांनी बिल आयला म्हणून अमाऊंट चड दिसता म्हण. पूण ज्यो डिस्क्रिपन्सी मकबुलांनी सांगल्यो त्यो कितल्याशाच बिला भितर ह्यो डिस्क्रिपन्सीज दिश्टी पडटात. हांव थंयच्यान म्हापश्यां येता. श्याम सुंदर फडटे आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा म्हापशेची अपडेट? कारण म्हापश्यां काल मेरेन तूं सांगतालो की केसी वाडत आसा म्हणून आयची अपडेट कितें? प्रमोद, आयज केसी वाडल्यात. जाल्यार म्हापश्यान आयज 2 केसी जाल्यात. ते बी खोर्ले घाटेश्वर नगर थंयसर. मागीर शिवोले PSCच्या वाठारान अंजुना 4 केसी जाल्यात. तितूंतलो एक ट्रॅव्हलर आसा आणि एक CMच्या ऑफिसांतलो एक स्टाफ आसा. दुसरे मागीर कोलवाड PSCच्या वाठारान म्हणजे कांसा थिवीच्या हितून कोटणीच्या वेळार 1 जाल्या आणि 122 जाणांची स्वॅब काडली. तितूंतले काल मेरेन ते 22 जण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तशें पोंबुर्फा 1 मेळ्ळ्या. हो KTCचो ड्रायव्हर तो वास्को ट्रॅव्हल करतालो बशीचेर. दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार केसी वाडत आसा. गव्हर्मेंटान जनता कर्फ्यू लायला त्याचे कोणूच पाळिना. सोशल डिस्टन्सिंग ना. दुकानां जर म्हापशेंचें मार्केट म्हणल्यार मार्केट 7 ते 7:30 मेरेन बंद जाता. मागीर आवटसायड जी दुकानां आहात ती 8-9 जाली तरी चालू असतात. आणि दुसरो एक मुद्दो म्हणजे 2-4 दिसा पयलीं मकबुलांनी ती न्यूजूय केल्लो. मांद्रा वाठारान जे फेअर प्रायस शॉपां आसा पळय आनी त्यो बायोमेट्रीक मशीन आसा त्यो जेन्ना कामुल्ले एक केस जाली ते सोसायटीन कामुल्लेची जी पॉझिटिव्ह जाली ती कामुल्लेचे ते सोसायटीच्यान धान्य घेवन गेले आनी ताका लागून बाकीच्या सगळे ते सरावंडींग हे करता आसतना त्यो सोसायटी बंद दवरले. आणि दुसरे सांगपाचें म्हणजे सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर सांगता बायोमेट्रीक मशिनाचेर गरज लावपाची ना. तरी आसतना
जे ऑफिसर बी हा पळय बनतात ते लावचेच पडटले, नाजाल्यार जे कोण धान्य व्हरांक येतात तांकां परतून धाडटात. ही एक Yeah, I सारकी I think this is again की मंत्री एक उलयता आणि ऑन ग्राउंड सिच्युएशन वेगळेच असता. वेगळें आसा. हे आम्ही परत परत ह्या 3 महिन्या भितर पळयलां. असल्यो डिस्क्रिपन्सी लोकांची जिवार येवपाच्यो, ताका लागून कितें जें आसा तें स्पश्ट लोकांक सांगप सामकें गरजेचें. कारण कारण कितें आहा, तूं कामुर्लेचे सोसायटीचे पॉझिटिव्ह जाल्ली ती येवन गेल्ली आणि ताका लागून आतां ती सोसायटी बीन बंद दवरलेली आसा. बरोबर, सोसायटी बंद दवरची पडली. हांव थंयच्यान मुखार वता विनायका म्हऱ्यान. दिवचलची साखळेची अपडेट घेवया. विनायक कितें आहा? सर अपडेट सांगपाची म्हटल्यार आयज सांखळे हांगासर 17 पेशंट गावले. तितूंतले पेशंट 4 विड्डे आसा, 4 देसाय नगर, 2 पेशंट आसा ते गोकुळवाडी आसा आणि 7 पेशंट जे आसा ते प्रताप नगर हरवळ्या हांगासरले आसा सर. सो सांखळे 17 आसा आणि दिवचले काल रातचे अशी एक खबर कळ्ळी की दिवचले पुलीस स्टेशनात काम करपी रोबोटार आसपी एक पीसी जो थिवे रावता तो एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो आयज सर दिवचले अशेंच काम अस्पतालांत काम करपी एक कामगार जो दिवचले रावना तो जीएम टेस्ट केले तो सुद्दां पॉझिटिव्ह गावलो आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार केशव सेवा कोविड सेंटर आसा दिवचले ते फूल जाल्लेले आसा. टोटल 71 पेशंट्स एडमीट आसा. आमी जेन्ना चवकशी शेनवार दीस कोविड सेंटर आनी 4 दिसान ते फूल जाले तेन्ना अशें कळ्ळें की 70 पेडण्या आणि तिसवाडी ह्या जाग्यांचेर अजून कोविड सेंटर ओपन जावंक ना, तेंचे सुद्दां पेशंट्स हांगासर एडमीट करून घेतलेले आसा. सध्या टोटल एक्टिव्ह केसीस दिवचले तालुक्यान ह्यो 58 आसा. तितूंतल्यो 4 दिवचल मतदारसंघ, 8 मये मतदारसंघ आणि 46 केसीस ह्यो सांखळे मतदारसंघातल्यो आसा. दुसरी एक गजाल आयज सांगपाची म्हटल्यार सर आयज सकाळी सेल्फ कलेक्शन जालें दिवचले पुलीस स्टेशनान आणि मागीर काही वखदान थंय बोवाळ जालो अशें आयकपाक गेलें. तेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना काही लोकांक वचून अशें कळ्ळें की जेन्ना सेल्फ टेस्टिंग चालू आसलें पोलीस स्टेशनान तेन्ना काही लोक जे इंडस्ट्री कामा सारक्या इंडस्ट्रीतले काही स्टाफ आणि काही जनरल पब्लीक थंय सेल्फ कलेक्शन काडपाक गेले. जशे हेल्थान पयलीं गेले पण त्यांनी सांगले की थंय ऑलरेडी सेल्फ कलेक्शन चालू आसा सो तुमी थंय वचून काडा. जेन्ना थंय गेले तेन्ना सर तांकां थंय आडयले गेले आणि सब डिव्हिजन जे ऑफिसर असतात त्यांनी आपल्या स्टाफाक सांगून तांकां भायर काडले. तर काही लोक असे उलयता की खूप रुडली तेंच्या वांगडा बिहेव केलो गेलो जो करूंक जाय नासलो आणि मागीर फायनली सर त्यो जे उरलेले जे जनरल पब्लीक आणि स्टाफ आसा त्यांचे स्वॅब टेस्टिंग इंडस कामा ह्याच्या आस्थापनाच्या भितून स्वॅब टेस्टिंग केले गेले. लोकांचे अशें म्हणणें आसा की ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनात अशें रुडली उलोवप आणि अशें वागप कितपत बरोबर आसा हो प्रश्न सर लोक करतात. थँक्स लॉट विनायक. हांव थंयच्यान 70 वता. कल्पेश आहा आमचे बरोबर. कल्पेश, कितें आहा 70तली परिस्थिती? फाटले 2-3 दीस केसी वाडटाल्यो. आज परिस्थिती कितें? आयचो फील कितें आहा ग्राउंडाचो? ओके सर, आजचे सर सांगपाचें म्हटल्यार केसीस अटॅच टू PHC सांखळी हांगासर 3 केसीस न्यू मेळ्ळेले आसा. तेतूंतले होंडा वाठादेव हांगासर 2 केसीस आसा आणि भुईपाल हांगासर 1 केस मेळ्ळेली आसा. फाटली अपडेट्स 38 आशिल्ली पूण आतां टोटल ते केसी 41 जाल्ले आसा. वाळपय अजून मेरेन आमकां आयजची सर म्हाका अपडेट्स मेळोंक ना. थंय प्रॉब्लम इतलो जाता की एवरीडे हो सेम प्रॉब्लम जाता. जो वाळपय कोरोना अपडेट्स जो स्टाफ आसा तो एकलोच आसा आणि ताजेर तो वर्कलोड पडटा खूब, म्हणून ताका रिपोर्ट रेडी करपाक खूब डिले जाता सर. ताका लागून एवरीडे हो प्रॉब्लम आसा. म्हणून आयजच्यो वाळपय अटॅच टू वाळपय CSC केसीस हांव सांगपाक शकना कितले आसा त्यो. पण म्हाज्या कडेन जो नंबर आसा तो 50 क्रॉस जाल्लो आसा. हांगासर 70 एक्टिव्ह केसीस सध्या तरी 51 आसा. त्याच प्रमाणे फाटल्या फावट सर हांवें रावण विलेज आणि गोसावी वाडा पर्ये हांगासर 16 केसीस जे मेळ्ळे आसा थंयसर गव्हर्मेंटान मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा दोनूय कडेन. आणि एक गजाल मेजर सांगपाची म्हटल्यार जे कम्युनिटी हॉल जो न्यू कॉलनीन आसा थंयसर गव्हर्मेंटान कोविड सेंटर करपाचें थारायलां. अजून मेरेन करूंक ना. 100 बेड थंयसर घालपाचे आसा. अजून मेरेन मॅट्रेसीस बेड थंयसर कोटेशन घेवपाचें आसा जेणे करून थंयसर ते प्रोविजन करपाक मेळटलें. आणि दुसरी प्लेस तेंच्यांनी पिसुल्ल्या IDCन पयल्या. सपोज इफ गरज पडली जाल्यार पिसुल्ल्या IDCनूय कोविड सेंटर जातलें. थँक्स लॉट कल्पेश. काणी इम्पॉर्टंट अपडेट आशिल्ल्यो. नंबर वाडटा त्या प्रमाणे कोविड सेंटराय वाडपाक जाय.
तांकां विरोध जावपाक जायना ही बेजीक गजाल. कारण मडगांव जर ESI हॉस्पिटल वचून पळयलें जाल्यार इट इज लोकेटेड रायट इन द मिडल ऑफ लोकॅलिटी. आणि मडगांवकारांनी उपोज केलो ना म्हणून गोंयभरच्या लोकांक आज त्या ESI हॉस्पिटलाची सेवा मेळटा. तेन्ना जर कोण उपोज करता असले गजालींक आनी ते भान दवरप म्हाका दिसता सामकें म्हत्वाचें. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेची अपडेट? प्रमोद, मेन गजाली म्हळ्यार 4 जाग्यांनी म्हाका दिसता फाल्यां सावन मायक्रो कंटेनमेंट झोन जावपाचा. 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन खुद्द आमचा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याच गांवांत जावपाच्या. बुजगांव तिस्क म्हणटा थंय. एक म्हणल्यार सिद्धेश्वर नगर आणि अवंती नगर हांगा जवळ जवळ पयली 5 काल पयर आनी काल 17 केसीच्यो 22 कशी पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. आणि फाल्यां सकाळच्यान हो मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर जातलो. तशेंच कुट्टी खांडेपार पंचायतीन जवळ जवळ 10 केसी मेळ्ळ्या. तांणी आपले 2 वाठार जे आहा ते मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपा लागून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागणी केल्ली आसा ऑलरेडी. एक जो आसा तो नागजर कुट्टी आणि दुसरो आहा तो सिंधुनगर. अशे 2 वाठार आहा. म्हणल्यार एक दादा विद्या स्कूल लोकांक कळपाक लागून सांगता, दादा विद्या स्कुला लागीं जे रो हावजीस आसा तो वाठार जो आहा तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा. आणि मूनलायट बार आणि सरभोंवतणी सिंधुनगर म्हणटा तो वाठार आहा तो मायक्रो कंटेनमेंट फाल्यांच्यान चड करून लॉकडावन जावपाचो आहा. दुसरी गजाल प्रमोद, पयलीं आमी म्हणटाले की सरपंच पंचायत मेळोन डिसिजन घेताले की आपलो वाठार जावं तांकां स्वता ते लॉकडावन करताले म्हणून. पण काल एक सर्क्युलर आयला तेज्या प्रमाणे पंचायतीक आतां कसलोच अधिकार उरलो ना की विलेज पंचायतीन ते लॉकडावन करपाक. आणि क्लियर कट जेन्ना 10च्या वयर केसी वाडटा म्हणल्यार 12 केसी वाडल्यो जाल्यार तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपाक गव्हर्मेंटाक पूर्ण अधिकार आसा. आणि एक गजाल लक्षांत हाडून दिता म्हणल्यार जी लोकांनी अपेक्षीत केल्या की सीएमाक विचारचे अशें ह्या माध्यमांतल्यान आतां पर्यंत सीएमान म्हाका दिसता एक आंकडो दिला की 1,11,000 टेस्टी जाल्यो म्हणून गोंयांत. जवळ जवळ म्हाका दिसता आमचें पॉप्युलेशन 16 लाख प्लस आसा. पण ह्यो 1,11,000 टेस्टी जाल्या. ह्यो टेस्टी कश्यो कॅल्क्युलेट केल्या काय म्हणून तुमी हे मनीस टेस्ट केल्या काय म्हणून 1,11,000. कारण एका साधारण एक मनीस जेन्ना टेस्टीक वता तेन्ना तेगेल्यो 3 टेस्टी केल्यो वता. आनी जेन्ना ग्रीन झोनांतल्यान आमी भायर सरले आनी जेन्ना भायले टुरिस्ट आयले तेन्ना ह्यो टेस्टी सुरू जाल्यो. त्यो हितूर काउंट केले जाल्यार गव्हर्मेंटान एक आंकडो बेसिकली विवेक प्रश्न इतलो की गोंयकारांची कितले गोंयकारांची टेस्टी जाल्यात टेस्टी जाल्ल्यो आसा. हय, कितले गोंयकारांची टेस्टी जाल्यात आणि रादर इतली टेस्टी जाल्यात काय इतले मनीस टेस्ट जाल्यात. आय थिंक हे डिस्टिंक्शन हे क्लियर जावपा जाय. व्हेरी व्हेरी गुड हे पॉयंट. हांव थंयच्या मुखार वता. मडगांव सावयो डाय आसा आमचे बरोबर. सावयो, मडगांवची कितें अपडेट? जेन्ना जो मेलोलो ताजे टेस्ट पॉझिटिव्ह येयले म्हणून. कित्याक आसा मारगांव चडशे बॅगर खूब भोंवताय ते दिश्टी पडटा. आनी तेणी आमचे जे मडगांव तेणी मागला म्युनिसिपालिटी जावं पुलीस वा अदर ऑथॉरिटीज तेणी हेंकां तेंचे काडचे आनी तेंचे टेस्ट करून मडगांव सेफ अशें म्हणून डिक्लेअर करपाक हेल्प करता म्हणून. तशेंच आयज आख्खे सालसेतीन कम्युनिटी स्प्रेड जाता सर. जसो न्यूज मेळ्ळो बाली कुंकोळी थंयसर आयज कांय केस आजून पासून येवंक ना. म्हाका जाणा सर एक केस मेळ्ळ्या. तशीच आख्या भाश फ्रेश केस मेळ्ळ्या आनी थंय आतां क्लोज कॉन्टेक्ट आयला ताजें टेस्टिंग जावपाचें आहा. तशेंच सर मारगांव एक जो आमचो हॉटेल ओनर आसलो तो आयज संपलो. ताज्या फ्रेंडाक सर आयज पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो आनीकूय मडगांव टेस्टिंग जावपाचें आहा आनी रिजल्ट अजून येवपाचे सर. जांचे रिजल्ट जांचे टेस्ट 1-2 दीस पयलीं केल्ले ते अजून येवंक ना. सो दे आर वेटिंग. Sir, another thing I want to tell is about Kudbona workers testing from Andhra Pradesh. Tantle थोडे workers positive मेळ्ळे. So there is community transmission in Salshet also. It is continuously spreading. So तसेच आता आज एक meeting झाली in the collectorate and they have decided that they will have wholesale fish market open from Friday. The timing has been changed. It is from 6 to 10 and it will be in the evening from 4 to 6. Yes, sir. Yeah.
थँक्स अ लॉट सावियो. हांव थंयच्यान वता काणकोणची अपडेट घेवया. भवेश बोरकार आमचे बरोबर. भवेश, कित्याक काणकोणची अपडेट? कारण भाजीवालो बी टेस्ट जातकीर लोकांचेर मातसो आकांत येता, लोक काचाबूल जातात. ताजे उपरांत टेस्टी जाल्ल्यो, टेस्टीचे रिजल्ट येनाशिल्ले. फायनली कितें अपडेट आसा काय कितें? प्रमोद, दोन गजाली आहा. एक बरी गजाल म्हळ्यार आज एक केस सापडना काणकोणाक. दुसरी गजाल म्हळ्यार असो ओवरऑल कोविड काळा भितर आज जितले लोक पॅनिकी जाला इतली ओवरऑल केन्नाच जावना आशिल्ले कोविड काळात. कित्याक जो भाजीवालो काल पॉझिटिव्ह मेळ्ळा तो भाजीवालो काल सुद्दां वचून गांवडोंगरी खोतीगांव दुसरी भाजीवाल्यांक भाजी घालून येयल्लो. सो अख्ख्या काणकोणा भितर लोक सामके भिवन आसात. आनीक लोक इतले अवेअर जाल्या आतां आजच काल न्यूज येतकीर इतले अवेअर जाल्या की लोक स्वता जावन सेल्फ क्वॉरंटायनाक गेल्ले. स्वता जावन क्वॉरंटायन जावन रावला. कितले लोक म्हणून तुका नंबर सांगपाक शकना, कित्याक भाजी कोणे हाडलेली, कितले 100, 200, 300 कितले म्हणून सांगपाक शकना. आनी दुसरी म्हणल्यार जशें आतां पेडण्या उलयलें तशें हो कोविड काळा भितर हो एक घाल घातलेलो आसा. काणकोणच्या गरीब समाजाक जे शेतकरी वर्ग आशिल्लो तेंचे भितर त्या लायटीची बिलां ती चौपटीन येयल्ली आसा. लायटीची बिलां चौपटीन येयल्ली आसा. आतां काँग्रेसीन मोर्चा येयल्लो लायटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर. सो हे कशें करून सफर कितें जातलें म्हाका कांय समजना. भवेश, थँक्स अ लॉट. बिफोर वायंडिंग अप, तुकाराम आसा आमचे बरोबर. कारण एक जे मेजर कोविड सेंटर उबी जाता, जशें तुमी भायर बी पळयल्लें गोंयचे भायर, ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर. आणि ताजी खूब महत्वाचे आमी विज्युअल्सूय तुमकां दाखयतले आज रातीन. त्याच बरोबर ताची कॅपॅसिटी खूब व्हडली आहा. कितली आसा, कितें आहा ती वेवस्था तुकारामा कडच्यान जाणून घेवया बिफोर वी वायंड अप. तुकाराम, व्हेरी क्विकली, कितें आहा परिस्थिती थंय? वॉट डीड यू सी? या तुकाराम, गो अहेड. जेन्ना हांव श्यामाप्रसाद स्टेडियमान सकाळी गेल्लो, विजीट केल्लो कोविड केअर सेंटर चेक करपाक, ते अराउंड मोर दॅन 500 बेड्साची अरेंजमेंट केल्ली आसा. बेड्साचेर एक पेम्पलेट दवरलेली आसा जे डूज एंड डोंट्स सुद्दां बरोवन दवरलेले आहा. जे फॅमिली मेंबर्स आसतले जेंका ते आपल्या पेशंटाक मेळोंक येवंक जाय किंवा आपल्या फॅमिलीलो कोण आसा ताका मेळपाक येवंक जाय, तेंच्या खातीर तेंच्यानी सपरेट अरेंजमेंट केल्ली आसा. तो ग्लास डोर घालून तेंच्यांनी केल्लो आहा. त्या सायडीक फॅमिली मेंबर बसून ह्या सायडीक ते पळोवंक शकता आपल्या फॅमिली मेंबर जो भितर एडमीट आसा ताका. आनी सेकंडली पळोवंक गेले जाल्यार तेंचे 2 डिवायड केल्लो आसा. म्हाका दिसता की एका सायडीक ते कमी जे सिम्पटम्स आसतले तांकां दवरतले आनी एका सायडीक जे हाय रिस्क आहा तांकां सपरेट व्हरून दवरतले. अशें तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी एंट्रन्सा कडेन सेक्युरिटीज दवरलेले आसा, सो दॅट आनी कोण डायरेक्ट एंट्री भितर मारचे न्हू किंवा टोटल कॅपॅसिटी कितली आसतली? मोर दॅन 500ची कॅपॅसिटी आसतली भितर. More than 500. I think more than 500. This will be practically biggest COVID center in Goa. ताजे विज्युअल्स आमी तुमकां बातम्या भितर दाखयतले, फोटोग्राफ्स दाखयतले, आमी भितर इंटरनली सिस्टम कशी आसतली तेंय दाखयतले. म्हणून जो वेळ सद्याक सोंपला. गोंयभरची अपडेट आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडली. हांव इतल्याचेर थांबतां. आनी म्हाका सदांय म्हणचे अशें दिसता, पण हांव मागीर चुकून केन्नाय म्हणटा. कारण ज्या तरेन आमचे रिपोर्टर फिल्डार आसात आणि प्रत्येकाच्या एरियेंतल्यान ज्यो केसी येतात त्यो आयकतकीर तुमकां कळटलें हाव रिस्की इट इज टू मूव अरावंड. आनी कांय रिपोर्टर कंटेनमेंट झोनाचे भायल्यान, कांय रिपोर्टर अशी एरिये भितर, अशे गांवां भितर जंय भरपूर केसी मेळत आसात. दे आर गोईंग देर, दे आर स्टँडींग देर एंड दे आर रिपोर्टींग फ्रॉम देर एकाच उद्देशान. कारण सरकाराचे हेल्थ बुलेटीन खूब कन्फ्युजींग जावपाक लागल्यात आनी क्लॅरिटी दिवचे परस ते ओपेक जावपाक लागल्यात. त्या खातीर गोंयच्या लोकांक, गोंयकाराक ग्राउंड रियलिटी कळची, ग्राउंड झिरो कळचो. म्हणून अशा रिस्की लोकेशनाचेर वचून सुद्दां सध्या आमचे रिपोर्टर रिपोर्टिंग करतात. सो वन्स अगेन व्हेरी प्राऊड ऑफ यू फॉर द कायंड ऑफ वर्क यू आर डुईंग. म्हाका कीप डुईंग इट म्हणपाकूय भंय दिसता, कारण जितली बेगीन ही परिस्थिती सोंपता तितली बेगीन सगळ्या खातीर बरें. बट रियली गुड वर्क, ग्रेट जॉब. अशेंच लोकांक अपडेट दीत रावया, कारण अल्टिमेटली आमचें काम आसा गोंयकारां म्हऱ्यान योग्य आनी खरी म्हायती पावोवपाचें. ते तुमी करतात, बरे तरेन करतात, जिवाची पर्वा करनासतना रिस्क घेवन करतात. सो वन्स अगेन रियली प्राऊड ऑफ यू ऑल. इतल्याचेर थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.